आता खबरो विस्तारान. भायल्यो बोटी येवन 12 नॉटिकल मायल्सा भितर नुस्तेमारी करता म्हूण नुस्तेकारांची कागाळ आशिल्ली. बुल ट्रॉलिंग आनी एलईडी नुस्तेमारी करपाक 12 नॉटिकल मायल्स सुवातेत परवानगी दिवची न्हय म्हूण मुखेलमंत्र्यान कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, नुस्तेमारी खातें आनी कोस्टल पुलिशेक आदेश दिला. कोणें कायद्याचें उल्लंघन केलें तर ताचेर कारवाय जातली म्हूण शिटकावणी मुखेलमंत्र्यान दिल्या. जाल्यार दुसरे वटेन नुस्तेमारी खातें हातान हात घालून बेकायदेशीरपणान नुस्तें मारपी बोटींक साथ दिता असो आरोप गोंयच्या रांपोणकार संघटनेचो अध्यक्ष ऑलेन्सियो सिमोयस हांणी केला. RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार. फिशरीज वाल्यांचा सगळ्यांची कंप्लेन आशिल्ली की बाकीच्यो भायल्यो बोटी येवन विदीन द 12 नॉटिकल मायल्स फिशींग करता म्हणून. सो दॅट ऑलरेडी हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला आमचे फिशरीज डिपार्टमेंटाक, कोस्टल पुलीस एंड ऑल्सो द कॅप्टन ऑफ पोर्ट हांच्या सगळ्यांच्या हेल्प घेवन 12 नॉटिकल मायल्सच्या भितर कोणाक बुल ट्रॉलिंग किंवा एलईडी फिशींग विदीन द 12 नॉटिकल मायल्स हे करपाक दिवपाचें ना. किंवा भायल्यो जर बोटी येत जाल्यार तांच्यांनी एक्ट जावपाचें. हाज्या फुडें सांगलां फक्त जाल्लें कितें, स्टेटी कडेन तांकां कितल्या प्रमाणात फायन मारपाचें आनी कितें हाजे रुल्स नाशिल्ले. सो ऑलरेडी आमी सांगलां की रुल्स फ्रेम करपाक घेतला. विदीन द 1 मंथ ऑफ टायम वी आर फ्रेमिंग द रुल्स. ओके, सच टायप ऑफ कोणी जर वायोलेट करता आसत रुल्स जाल्यार तेंचेर फायन करपा खातीर आनी ते जाल्या उपरांत ऑलमोस्ट आमी तेंचेर हेवी फायन्स ह्या प्रमाणात तेंचेर करूं शकता. दोन बोटी जोडलेल्यो आसा तेचेर बोटी ऑलरेडी पेपर्स सगळे घेतले ते पुट अप करतले. Fisheries department till date the rules are not in place to fine. So all these years we were only talking about taking action. So now Chief Minister has directed the Fisheries department, especially the secretary and director, to make the rules within 1 month. That is 5 times the value of the fish caught should be the fine. Supposing if you catch fish worth rupees 50,000, the fine will be 2,50,000. So it should be in this way. It is there in other states. So we do not have our rules in place. The rules will be framed within next 10-12 days. It will go to law department for vetting. It will go to the Advocate General for his legal advice, and then we will notify the rules. Once the rules are notified, coastal police have told that we are going, the minute we find anybody bull trawling, we will immediately seize their documents and give it to the boat and this to fisheries. Fisheries should immediately within 12 nautical miles. Because coastal police जे जॉब करता थिंगा उदकान, समटायम्स तेंची बोट बसून मोडटा, ते आमची कॅप्टन ऑफ पोर्टाची बोट घेवन वयता आनी असिस्ट करता. फिशरीज डिपार्टमेंटान रुल्स एंड रेग्युलेशन्स करूंकूच ना इतली वर्सां. सो दे वर लिस्ट बॉर्डर्ड. कित्याक लिस्ट बॉर्डर्ड? दे डिडंट वॉन्ट टू गो एंड सीज. कोण इलिगल जे उदकान बिजनस करता बुल ट्रॉलिंगाचे ते इतली वर्सां करूंक सोदिनासले. पुलिसान कितलेच तांकां खंय हें दिल्लें आहा. मोर दॅन 200 वायलेशन्स वर रिपोर्टेड for the last 2.5 years. They have given the documents to the Fisheries Department. They are slipping over the documents. The reason for that is they didn't want to go in the sea. They आपले officers दोरयान धाडूंक सोदिना. They want to work in the office. ऑफिसान बसून टेबलाचेर काम करूंक सोदता एसीन. ते दोरयान वचोंक सोदिना. कित्याक दोरयान वचत जाल्यार तांकां केस बूक करपाक जाय. झगडी बिटवीन ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी ट्रॉलर ओनर्स हेच लायता डिपार्टमेंटाचे ह्या ऑफिसर. आयज तांकां CMन बरें तापयल्या, बाबा इतली वर्सां तुमी कितें करताले, उगीत आहा. पळय आयज पळय मिटींग आशिल्ली, पूण आयज पळय फिशरीज पळय डायरेक्टर जे ब्रिफींग केलां CMक हें फोट आसा. कित्याक ही आयज बोट पळय दवरलेली, ती बोट 20 टन मायज नुस्तें आशिल्लें आनी ह्या डायरेक्टरान CMक सांगलां की हितून नुस्तें ना म्हणून. हें चुकीचें. आतां हें पळय, ह्या व्हिडिओचेर पळयल्यार सगळें भरपूर नुस्तें आहा ह्या बोटीचेर. आतां हें फोटी हें कित्याक हे डायरेक्टरान उलयलां. आतां तेंची बोट येयली इन्स्पेक्शनाक 5 वर्स. आफ्टर 5 hours 1 o'clock वी कंप्लेंट. इट रीच एट 5 o'clock टू द सायट. नाव ही सेईंग दॅट ती बोट पळय आसा ती सीज करपाक मेळूना, म्हळ्यार धोक्याचेर घालपाक मेळना. कित्याक बॅड वेदर आशिल्लो म्हणून. आरे
तूं आतां फिशरीज डेप्युटी डायरेक्टर तुवें म्हणलेलें धाडलेलें ते सायटीचेर बोटीचेर तुमी कशे परत पावले वेदर बॅड आशिल्लें जाल्यार तुमी परत कशे पावले म्हूण हेजेर क्लियरली आसा की फिशरीज डिपार्टमेंट इज हँड इन ग्लव विथ ऑल इलिगलिटीज हॅपनिंग इन गोवाज कोस्ट बीट मालपे बीट इलिगल बुल ट्रॉलिंग और LED लायट फिशींग we want strict action on the fisheries director for failing to discharge his duties today.